देव सदांच दीत आसा. देवाचो गुण तो दीत आसा. आनी आमी ताची भुरगीं म्हणटोत ताचे सारकी आमी दीत रावंक जाय. आमचे कडेन ना पूण आमकां तो दिता. कित्याक दिता? आमचे वरवीं तो आमचे सगळें दुसऱ्यांक दिता. म्हणटच आयज आमकां जेजून सांगलां तुमकां फुंकें दिलेलें आसा, फुकट दिलेलें आसा, फुंकें दियात आनी दीत रावात. तुमी आयकलां एक कस्तुरी आनी तिचो पूत कांयच नासलेलें, निमाणें इल्लें पीठ आनी तेल आसलेलें. एक प्रवादी तांगेर येता आनी म्हणटा म्हाका इल्ली भाकर करून दी. ती म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, इतलेंच उरलां आनी हे दोगांयकू. तो म्हणटा दी म्हाका, आनी ती ताका दिता. पूण मागीर हिंचोत्थान म्हणून कोण नको. पूण आमी जाणो देव तिका आनिकूय दीत रावता. हें देवा कडेन घडटा. आनी आमच्या जिवितान आमचें सगळें तशेंच घडलेलें आसतलें. एकलो म्हाका सांगो, हांव जेन्ना दितां तेन्ना जेजूची उतरां हांव पाळटां. ती म्हज्या मनांत येतात. म्हजो उजवो हात कितें करता तें म्हजो दावो हात नकळो. आनी कितें दिलां पर्यंत तें हांव नको, हांव दीत रावतां. आनी देव म्हाका सदांच दीत आसा, फकत दुसऱ्यांक दिवपाक. आतां आमी एका बालदेन उदक घालीत तर आनी तें तशेंच उरत तर तें मागीर कितें जावंक लागता? हळू तें कुसोंक लागता. ते भाशेन देवान जें आमकां दिलेलें आसा, जेन्ना आमी तें दिवंक लागता तें उदीक आनी उदीक बरें जावंक लागता आनी वाडोवंक लागता. पूण देव कितें दिता जाणाय? तो आमकां भितरल्यान जेन्ना आमी आपलेपणांत रावंक लागले की ना तेन्ना आमी दिना. आनी हे भाशेन भितरल्यान मागीर आमी सारकी फुगार जाता. ताका लागून मागीर आमकां दुयेंसां स्टार्ट जाता. राग भितर दवरलो की ना मागीर आमी तातूंत रागान बरोन आनिकूय राग आमचे भितर शिजोवंक लागता. तो भायर कहो दिवपाचो तर? तो भायर दिवपाचो न्ही, तो देवाक दिवपाचो. देवाक दिलो की ना तो रोगडोच तो राग काडटा आनी तो आमकां शांतीन बोधता. आनी हे परी आमी दुसऱ्यांगेर गेलीं की ना, आयज जेजून सांगलां ते प्रमाणे आमी जेजू सगळें दोत्तेल्यान तें आयकोता, तितलें कोत्ता तितलीं, आनी तांकां मागीर तो आमचें हें सगळें बरेंपण दितलो. मेलिल्ल्यांक जिवंत करतलो. मेलिल्लीं म्हणजे कितें? ही सारकी कासावीस जाल्लीं आसा, इतलीं भरोन आसा, नाका जाल्लीं चलता, ती मेलिल्लीं आहा न्ही के वतीन. तांकां सुटका मेळटली, शांती मेळटली. ताच्या घरांत आमी हे भाशेन शिकता आनी तांकां ही शांती मेळटा. ती माणसुकीची ना जाल्यार ही शांती तूं जे सवय येतली तूं फुडें वच. तांकां आसूं न्ही तशींच. कित्याक आपलेपणान जी येतात तांकां आनी दुसरो उपाय कांय ना. जेन्ना ती सोयरणांत आयली की ना, तो भुरगो बापायचें सगळें घेवन आपणाक जाय तशें मोजाक मारतलो. मागीर तो सोयरणांत आयलो आनी म्हणूंक लागलो आतां हांव पोत्तून वेतलो म्हज्या बापाशी, बोगसणें मागतलो. आनी हे परी जेन्ना ती तयार जातली तेन्ना तांकांय बरेंपण मेळोंक लागतलें. म्हणटच आयज जेजून आमकां हें सगळें शिकयलां. आनी आयज आमी पयल्या वाचपान कितें पळयता? भाव भावांकूय तशेंच कोत्तात, भयणीय तशेंच कोत्तात. आमी आयकलां आमच्या गोंयांत पर्यंत कितें चल्लां पळय तें. कित्याक लागून? आमकां आनीक जाय, दुसऱ्यांक नाका, फकत म्हाका. ताका लागून दुसऱ्यांकूय काडून उडयता आमी. हे भाशेन झुजाच्या भावां मदें घडलें. ते इतले गोरवान भरलेले, इतले ते रागीट जालेले, ताका मारून उडोवंक सोदताले.
पूण रुबनान तांकां सांगलें नाका तशें करचें न्हय, ताका बांयंत उडोवया. मागीर ते इस्मायलीत येतले तेन्ना ताणें सांगलें चल ताका विकून उडोवया, आनी हे भाशेन ताका विकून उडयलो. पूण देवान ताका आनिकूय बरें दिलें, जिवीत दिलें. आनी फारोच्या उपरांत ताचो दर्जो येदो व्हडलो आसलेलो. फारो उपरांत तो फारो. आनी तेन्ना तिचोर उदक नासलेलें, खावन नासलेलें, तेन्ना ताणें सगळ्या जाणांक वांटून इजिप्तांत आसलेलें ताणें भरून दवरलेलें तें तो वांटूंक लागलो. तेन्ना ताचे भाव आयले. आमी पळयलां काल कशें ताणें अळकले तांकां. आनी आयज तूं तांकां सांगता त्या म्हजे भाव काडात, ते नको झुजे म्हणून. ते म्हणटाना बापूयक तें बिलकूल मानचें ना, कित्याक एकल्याक धाडलो ताणें, तो येवंकूच ना, तो मेलो म्हणून धरतात ते. आनी तेन्ना तो एकदम रडलो आनी मागीर तांकां परतून सांगलें हांव तुमचो भाव झुजे. आनी तांकां सगळें मागीर ताणें दिलें. पळय, देवान ताका दिल्लें तें ताणें आपल्या भावांक वांटलें, दुसऱ्यांक वांटलें. हे भाशेन आमच्या गोरब्यांत आमी जावंक जाय. आमी फकत आमकांच सगळें सुगूर करून दवरता. तेंक सगळें घेवन वेतलें कितें पेटयेंत, मागीर आमी मेली म्हणटोच कांय वचचें ना. पूण कित्याक हें अशें आमचें जिवीत? तर हें सगळें आमी आमच्या सोयराणांत येवन आमी जेजू आमकां सांगता ते प्रमाणे जेजू जावन आसा सर्गीचें राज, ताका आमी जितलीं चिटकोन रावतलीं आमकां कितें जाय? फकत शांती जाय आनी आनंद जाय. आनी ह्या शांतीन आनी आनंदांत आमी दुसऱ्यांक शांती आनी आनंद वांटल्या आनी हे परी दुसऱ्यांचें जिवीत उदीक आनी उदीक बरें जावंक लागलें. ताचो पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो कशे भाशेन हें सगळें चलता तें सावरांक जाय. आनी तेन्ना जेजून आमकां दाखयलां कितलें ताणें दिलें पळय तें. ताणें आपलो जिवूच रगत सगळें वारयलें आमचे पासत, आनी पुनरुज्जीवन जावन तो आतां आमकां ताचेंच जिवीत दिता. तें करून आमी ताकाच आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिवया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सगळे आमचे भितर किरकोळ वस्तू आसात त्यो सगल्यो ताका ओपून दिवया, ताका भेटोवया. सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान ती भायर काडया. तेन्नाच की आमकां ताच्या नांवांत सुटका मेवतली. हे सगळे देंवचां, सगळीं दुयेंसां, सगळें नाका जाल्लें भितर आहा तितलें तें काडून आमकां तो शांतीन आपली बदतलो. आनी ह्या समाधानांत आमी देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून परगट्टले हांव. आमेन.